We want justice. 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 My name is Alisha De Silva and I am teaching in Goa Samagra Shiksha as a art teacher. So what I want to say to the Chief Minister and the other ministers is that आता आम्ही हिंगा 15,000 काम करता न्ही तुमकां दिसता तुमकां सेम सॅलरी मेळत तर तुमी ओके आसतले I don't think it is enough. 15,000 is like nothing, and plus we are working from morning 8 till 1:30. That is, we are working like other regular teachers, and still you all call us part-time instructors. Do you think it is sensible? I don't feel so. आणि आता एक कोरोनाच्या पिरियडान आमी आसा okay, if somebody from our family they fall sick, okay, like a child or a husband or anybody else, you think this 15,000 is enough for us to get them admitted in the hospital? I don't feel so. तुम्ही चिंतून पळया कोणा बरें पांय पडून वचपाचें कोण दितलो पयशे तुम्ही सांगा आमच्या एज्युकेशनाक कांयच हें ना म्हत्व ना आनी चिंतून आनी कसलो फायदो आनी तुमी कॉलेजीस स्टार्ट करता हें करता तें करता कित्याक भुरग्यांक कित्याक धाडूंक आमी आनी म्हणटा आमी भायर धाडटा हें करता तें करता आनी हूंय वचपाचें हिंगा जॉब आसा I don't think there are no jobs in the state. There are no jobs and you all have come up with these other jobs. Where you all are going to employ them? Tell me, do you all have any answer to this? So please, I request the Chief Minister to take a really good step and regularize us because we really are in need of our job. And we can't do with this 15,000 salary per month. Please. Thank you. How many years you are working? I'm working for the past 5 years. What are the major demands? Regular पण आमचो सीएम सराक इतलोच डिमांड आसा की आमकां प्रॉपरली सिस्टमॅटीक रेगुलरायज करून दिवचें कळ्ळें सीएम सराक हें डिफिकल्ट ना कशेंय जाता कसोय कायदो काडून कसोय कितेंय करून तें करपाक जाता एंड वी हार्डली आर 54 numbers. वी डिमांड रेगुलरायजेशन विथ प्रॉपर पे स्केल इतलेच आमची डिमांड आसा एंड वी आर फायटींग फॉर पास्ट 10 years. 10 years आमी हे फायट करता 10 वर्सां आमकां 10च्या वयर आमकां वर्सां जालीं 12-13 वर्सां आमी हे हितून फिल्डान आसा पण 5-6 वर्सां जाल्यार आमची फायट मातशी चड डिमांड हे वाडिल्ले आसा गेल्या 4-5 वर्सां जशें मनोहर भाईन आमकां पॉलिसी करता म्हणून सांगिल्ली कितें तरी एक योजना करता म्हणून सांगिल्ली तशेंच आतां सीएम सर जर सीएम भाई जर फॉलो करता तो जर ताका मानता जाल्यार तेजे आयडियोलॉजी ते ताणें जर फॉलो करत जाल्यार तें सहज जाता बट ही इज आय डोंट थिंक ही इज बिझी विथ अदर थिंग्स आय डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड एंड दो इज अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हाका कांय बरें दिसना तेजें मेळ्ळे तुमी तांकां आमी मेळून आमी थकले 4-5 फावटी रवींद्र भवनात कितल्या फावटी गेले सो लेटरां बी केल्ले सांगता करता म्हणटा पण करता केन्ना ताकाय एक बाबा एक लिमीट आसता विदीन दॅट टायम लिमिटेशन ते जर जाता जाल्यार सो आय डिमांड सीएम सर प्लीज आमकां रेगुलरायज कर विथ प्रॉपर प्लॅनिंग विथ प्रॉपर दीस थिंग तुजे जर एडवायजर कोण कमिटी आहा तांकां सगळे पयसे आमचो एड्युकेशन डिरेक्टर जर कोण आसा सगळे एक मिटींग घेयात आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन आनी कसो एक खंय तरी एक तोडगा काडात आमच्या खातीर रेगुलरायजेशन विथ प्रॉपर पे स्केल एंड दॅट्स इट थँक्यू व्हेरी मच How many days people are giving for the CM? कितले दीस दिता तेमी आता रेगुलर सीएम आता उरल्या 2 महिने इलेक्शनाक हार्डली 2-3 months ते सीएमान ठरवपाचें CM आयका ना तुमचे
जाल्यार तुमी कितें करचें पडलें आमकां कितें फुडें स्टेप कितें आयकना आसतलें म्हणून तुमचें सगळे ना, हांगाच करचें बसपाचें पडटा हांगा बसतले दोन आमकां मजबुरान हें करचें पडटा We We want don't to have- protest. Huh? It will be protest. ना 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 हो चालू उरतलो आतां हो चालू कशें आसता आहा? चालू आसता सीएम आयकना सरकार आयकना म्हणून आमकां हे स्टेप घेवचे पडले लास्ट कित्याक जाणा आयज फ्रॉम मनोहरभाई पर्रीकर टू दीस सीएम आमी फक्त तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करून वचून ऑफिसान वचप रवींद्र भवनान वचप किंवा सेक्रेटरीयेटान वचप वचून तांकां मेळोन इतलेंच करता पळयता तुमचें करता उलयता इतलेंच आयकताले आमी आनी आमकां होप आसलो की करतलो हो सीएम कितें तरी करतलो कित्याक तेणी आमकां एक जेन्ना सभापती आसले आनी मनोहरभाई बरो नासलो तेन्ना आमी तांकां मेळपाक गेले तेन्ना तेणी म्हटलेलें की सीएम चेंज करपाचें आसलें आपूण जर सीएम जालो जाल्यार तुमच्या पयल्याच कॅबिनेटान आपूण एप्रूव करून घेता म्हणलेलें आनी आमकां खरें होप आसलो हो सीएम करतलो कितें तरी म्हणून बट आतां 2 म्हयने उरला आतां आमकां दिसता की कांयच जायना म्हणून आनी तशें कांय नाच बी सो आतां ते फाटले फाट एकदां म्हणपाक की उमादेवी जजमेंटा प्रमाणे कोणाकूच करपाक मेळना जाल्यार स्पोर्ट्सान बाबू आजगांवकारान ते तेगेले करून घेतले ताका लागना हय कितलेशें जाता उमादेवी कोणाक लागता तो आमकां खबर ना पूण आमकां तर बाकीच्या स्टेटींनी करता आनी पयर स्पोर्ट्सान बी लास्ट 2 म्हयने पयलीं स्पोर्ट्सान बी बाबून आजगांवकारान स्पोर्ट्स ते ग्रावंड्समॅन कोण तरी आसा तांकांय दिला सो तांकां लागना आनी आमकांच लागता म्हाकाय तितलो स्टडी ना की उमादेवी जजमेंटाचेर बट तेणी प्रॉपर हें करचें आनी पळोवचें खरेंच बेश्टें निमित्त सांगचें न्ही उमादेवी हें तें कित्याक वी आर वर्कींग लास्ट 12 to 10 years इतलेंच की होपाचेर सरकार आसा सरकार आमचें आयकतलें आनी हें जें सरकार आसा भाजपाचें सरकार तें बारीक मनशाचें सरकार म्हणटा आमी बारीक गांवांतल्यान येयल्ले भुरगे आमी कितले कश्ट करून शिकला हे भुरगे तांकां तूं 15,000 कितें एक लेबर सुद्दां आज 500 रुपयांनी येना आनी तें कशें ज्या हायस्कुलांनी आयज टिचर ना ज्या हायस्कुलांनी गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी टिचर्स ना तेंच्या कडेन सगळे सब्जेक्ट आमकां घेवचे पडटा आमचे सब्जेक्ट आमी घेतात सगळे फ्रॉम पिवन म्हणजे तेंचे कडेन पिवन ना मिड डे मील म्हणटा आतां नात बाकी सगळे जे कामां आसा ते आमी करतात सगळे म्हणजे सगळे इवन आतां चीफ मिनिस्टर कोडिंग एंड रोबोटीक स्कीम कॉम्प्युटर आयिल्ली तितून आमचे टिचर 3 दीस कंटिन्यू ट्रेनींग केला हे सगळो यूज करून घेता आमचे कडच्यान सरकार जे हेडमास्टर आसा ते जे समग्र शिक्षा आसा ते बट आमकां कांय दिना तेच्या बदल्यान आमकां थंयच दवरला सो आमचें आतां फक्त डिमांड की आमकां रेगुलरायज करता रेगुलरायजे शिवाय कांय ना आनी तोय बी आतां जर आमकां आमी आयज आनी फाल्यां पळयतले हांगा जर सरकार आमकां कांयच एश्युरन्स दिना जाल्यार फुडलो प्रोसिजर कितें करपाचें खंय वचपाचें खंय बसपाचें कोणाच्या घरार मोर्चा व्हरपाचें तें आमी ठरयतलें पूण सद्या कितले टिचर्स हां कितले 54 We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Sorgina! हांगा आसतलें आमी